फोंड्या पालिकेची म्हत्वाची बसका जाली। ज्या दुकान धंद्यांनी थकबाकी भरपाची उरल्या तांच्यांनी ती 6 म्हयन्या भितर भरची असो निर्णय बुधवारा घेतिल्ले बसकेत जालो। मात जे दुकान धंद्यांनी आपली दुकानां भाड्याक चलोवपाक दिल्या तांच्यांनी मात ताबडतोब थकबाकी भरची अशी विनवणी ह्या वेळार नगराध्यक्षान केली। ह्या विशीं आढावो घेतला आमचे फोंड्याचे रिपोर्टर शेखर नायक हाणें। फोंड्या पालिकेन काल बाजार प्रकल्पांतल्या 16 दुकानांक सील मारिल्ले। हे सील मारपा फाटलें कारण आशिल्लें तांचे दुकानदारांची उरिल्ली थकबाकी। ह्या दुकानदारांनी पालिके कडेन विनवणी केल्या उपरांत आज पालिकेन ताकतिकेची बसका घेवन तेंचेर तोडगो काडपाचो यत्न केलो। तातूंत ह्या दुकानदारांनी पालिके कडेन थकबाकी भरपा खातीर 6 म्हयन्यांची मुदत मागिल्ली। पालिका मंडळान डिस्कशन केल्या उपरांत चर्चा केल्या उपरांत असो निर्णय घेतलो की जे दुकानदार जे स्वता दुकानां चलयतात तांकां 6 म्हयन्याची मुदत वाड दिवची, जाल्यार जे कोणी दुकानां आपल्याच्या नांवावयलें दुकान दुसऱ्याक चलोवपाक दिल्लें आसा तांचे कडल्यान तात्काळ वसुली करून घेवनूच तांकां दुकान चलोवपाक परवानगी दिवची असोय निर्णय आयचे बसकेत घेतला, अशी माहिती नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी दिल्ली आसा। मजगतीं ह्या 16 दुकानदारां मदल्या 2 जाणांनी जी थकबाकी आशिल्ली ती पुराय रक्कम आयच्या आयज पालिकेच्या तिजोरेन भरल्या, अशी माहिती नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी दिली। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक।